We mentioned the matter before Lok Ayukta today regarding the EFI tender scam, and we had also prayed for some temporary relief there. But looking at the time exigency, the Lok Ayukta has said that it is not going into that particular aspect of temporary injunction. The notice has been issued to the ESGA, and the matter has been now fixed on 13 December for preliminary inquiry into the allegations made by us. आम्ही टेंडर डॉक्युमेंट सकट फायनान्शियल बीड सकट आनी कांय डॉक्युमेंट आमच्या हातान आहात जे आमी लोक आयुक्ता मुखार दवरपाचे आहा आनी कांय दवरिल्ले आसा. सो लोक आयुक्तान आज क्लियर कट हे दिला की टेम्पररी रिलीफ इफीचें नांव गोंयचें नांव इफी खातीर मातशें हें जाल्ल्या कारणान आपूण टेम्पररी इंटरीम रिलीफ दिना, पूण 13 डिसेंबराक प्रिलिमिनरी एन्क्वायरीची डेट सेट केल्ली आहा आनी ESGक आज ताबडतोब नोटीस इशू जाल्ली आसा. ESG आमी वायट म्हणनात, पूण जे थंय लोक आहात हॅब्युच्युअल ऑफेंडर्स हांकां आमी लुटमार करपाक दिवचे नात.